इश्यू जो आसा आनी आतां पर्यंत गोंयकारां खातीर विजिलन्स सी फेरर हांव तो सी फेररचो इश्यू म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो की जे गोवन फॉरेन कंट्रीन आसा ह्या इश्यू कडेन पळयता आसतना आमी फक्त गोवन म्हणून पळयना तर ऑल इंडियन जे सगळे फॉरेन कंट्रीन आसा तितून सी फेररचो विशय मातसो चड हायलायटेड आसा कारण ते शिपाचेर आसा ताका शिपाचेरूच क्वॉरंटायन करून दवरलेले आसा. ह्या इश्यूचेर आज म्हाका आमचो मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी रॉड्रिगीस मेळ्ळो, आमदार फ्रांसीस सिल्वेर, आमदार बाब चर्चिल आल्लेमांव, मागीर आमचो क्लेफास डायस आनी बाबाशान हे सगळे जाण आमचे सालसेतीतले सगळे आमदार हे इश्यू घेवन मुद्दामून आज म्हाजे कडेन आयिल्ले आनी त्या इश्यूचेर आमचो बरोच वेळ म्हणजे एक अर्दे पाऊण वर हाजेरूच डिस्कशन जालें की आमी कितें करचें आनी कितें ना. कारण हाजेर सगळ्याचें डिस्कशन जाल्या उपरांत हांवेनूय ताका एक्सप्लेन केलें की हांव 2 फावटी पर्सनल ह्या इश्यूचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी सी फेरर्सूय सुद्दां हे नॉट ओन्ली गोवन सी फेरर आसा अशें ना, ऑल इंडिया लेवलचे सी फेररूय आसा. फॉरेन कंट्रीज जशे ऑल इंडिया लेवलचेर आसा तशेंच आमी म्हणटा की महाराष्ट्रांतले सी फेरर आसतले, गुजरातांतल्यान आसा, कर्नाटकांतल्यान आसा, सगळ्या राज्यांतल्यान सी फेरर्स जे आसा हे भायर आसा. त्या खातीर हांवें पर्सनली लेटरूय बरयलां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक आनी त्या निमित्तान तांकां कळयलाय बी. तांच्यांनी थोडे दीस हाजेर आमकां विचार चालू आसा, हाजेर फायनल डिसिजन जावंक ना. तेजेर फायनल निर्णय कितें तरी एक थोड्या दिसा भितर इट इज अ नॅशनल लेवल इश्यू, इट इज नॉट अ स्टेट लेवल इश्यू. आमकांय गोंयकार भाव भयणींक कळपाक जाय कारण हो इश्यू जो आसा आमी नॅशनल लेवलाचेर रेज केला आनी शेवटी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स तांच्यांनी ताका परमीट करपाक जाय आनी ताज्या उपरांतूच आमी तांकां गोंयांत हाडपाक शकतले. गोंय सरकार म्हणून आमी सगळी तयारी दवरल्या. म्हणजे आमी फाल्यां जर म्हटलें आसत आमकां क्वॉरंटायन करपा खातीर 14 दीस न्ही तर एक म्हयनो तांकां क्वॉरंटायन करून दवरपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसतलें आमी सर्च करीत आसा. आतां पर्यंत आमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात क्वॉरंटायन सेंटर्स खंयची आसतली ती आयडेंटिफाय करीत आसा. वेळ पडली जाल्यार हॉटेल्स रिक्विजिशन करप आनी मोठ्या प्रमाणात हाजी तयारी जी आसा ही सरकारान दवरल्या. बट निर्णय फायनली सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय.